तिळारीच्या कालव्याचे उरिल्ले सुमार 12.5 किलोमीटराचे काम हातात घेतला। डिसेंबर 2019 मेरेन तडीक लायतले म्हूण WRD मंत्री पालेकारान प्रुडंटाक सांगला। पाचूय धरणांनी खंय आनीक 2 म्हयने पावसारकें उदक आसा। खाणींतलें उदक पंप करून लागसरच्या वाठारांनी पातळी वाडोवपाचें काम खातें करता। पंचवाडी आनी आमठाणे धरणाचे डिसिल्टेशनाचो खंय विचार चल्ला। तिळारी धरणाचे गोंयांत अजून 12.5 किलोमीटर कालवे बांदपाचें काम उरलां। डिसेंबर 2019 मेरेन ते खंय तडीक लागतले। तिळारी प्रोजेक्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट आमी आज तेची पळोवणी केल्ली आसा आनी सादारण 12.5 किलोमीटरचो जो पट्टो आसा कुडक्यांनी ज्या जाग्याचेर एक्विजिशन जावना अशें त्या सगळ्या जाग्यांचेर वचून हांवें पळोवणी केल्या आनी काम एकदम फास्ट आसा। प्रधानमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान मॉनिटर केलें वता की हो जो ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्र्यांचो आसा 99 प्रकल्पा पैकी हो प्रकल्प 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत आमकां पुरो करूंक जाय। हें काम खंयच्याय परिस्थितीन पूर्ण करतले अशें हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन ग्वाही दिता ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान। आनी एक प्रकल्प कोरगांव ह्या भागान थंय आमी एक डॅम प्रोजेक्ट घेवपाक सोदता। पयलीं केल्ले ते डॅम पण ते कांय कारणास्तव बंद पडिल्ले। ते पयरूच आमचो इंजिनियर वचून ताणें ते एस्टिमेट बी केल्लो आसा। सादारण 6 कोटीचें काम आसा ते। धरणांनी आनीक 2 म्हयने पावसा सारकें उदक आसा। पंचवाडी आनी आमठाणे धरणाचे डिसिल्टेशनाचो विचार चल्ला। ज्या वेळार खाणी सुरू आशिल्ल्यो त्या वेळार पाण्याचो निचरो जो आसता पाण्याचो पुरवठो वगैरे हो वेवस्थीत जातालो। आमच्या डिपार्टमेंटान एक मिटींग घेतली। पिठांनी उदक भरलेलें आसा तें पिठांतलें उदक थंयच्या लागींच्या तळ्यांनी घालून थंयच्यान ताजो सप्लाय करप असो। पंचवाडी आनी आमठाणे जें धरण आसा ताचें डिसिल्टिंग आमी करूं शकता कित्याक ताचें वॉटर लेवल मातशें कमी आसा। थंय सिल्ट चड जाल्लें आसा कारणान ताजें आमी डिसिल्ट करूं शकता 2 धरणाचे। पण बाकीची जी 3 धरणां आसा त्या धरणाचे डिसिल्ट करपाची सद्या तरी कांय गरज ना कित्याक थंयचें वॉटर लेवल जें आसा पळय तें थंय स्टोरेज कॅपेसिटी बरी आसा त्या कारणान तें सद्या घेवंक कांय गरज ना अशें म्हाका दिसता। त्यामुळे ती 3 धरणां आमी सद्या सोडटले असो विचार करून आमी फुडल्या वर्सा ताचेर एक मार्ग काडूंक शकता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। कुर्टी फोंड्या एक्सिडेंटाक 2 मार लागलो। दोतोर हेमाली देसाय आनी अभिजीत प्रभुगांवकार इंजर्ड। गाडी आनी ट्रकाचो एक्सिडेंट। दोगांकूय जीएमसीत शिफ्ट केल्यात। गाडी काबार मात मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोगांकूय मातसो मार लागला। ट्रक ड्रायव्हर गाडयेची दशा पळोवन थंयच्यान फुज्यो। फोंड्या फ्लायओव्हराचें काम चल्लां ते वाठारांत आत्रा पयऱ्यान एक्सिडेंट। ट्रॅफिक पुलीस तरी घालचो म्हूण लोक मागतात। आमी दोळ्यांनी पळयता हांगासर कशें इन्सिडंट घडटा ते लोक स्कुटरींग कशें हे ओवरटेक करतात व्हडल्यो गाडी ओवरटेक करता ह्यो बसी ओवरटेक करता रस्तो इतलो बारीक आशिल्ल्या कारणान इतलो हॉट मिक्स केला जाल्यार थंय स्पीड ब्रेकर घालपाचें। पूण तो इंजिनियर जे दिसा हांगसर मिक्स चलताले पळय आनी इंजिनियराक हांवें टोटली दाखयला सारकें की कित्याक गरज आसा ह्या स्पीड ब्रेकरांची हांगासर आनी तेणें म्हाका सांगलें घालता म्हणून। लास्ट काम सोंपतकूच आपूण सगळ्यांक स्पीड ब्रेकर घालून दवरता म्हणलें आनी पळयत जाल्यार ना तो घालूंकूच ना तेणें। पूण हांवें परतो दुसऱ्या दिसा ताका परतो अडकिलो पण कित्याक तेणें सांगलें आपूण काम सोंपतकूच घालता म्हणून आनी काम सोंपलें आनी तें गेलें। आनी सांगपाचें म्हणजे कालूच म्हाका इंजिनियर मेळिल्लो PWDचो कामत जो हांगा सगळें पळयता दातोबा पाटील तांकां सुद्दां रिक्वेस्ट केल्या आमी कारण PWD अंडर न्ही तर MOST सेंटरा अंडर हो जो व्हडलो प्रोजेक्ट चालू आहा माननीय बांदकाम मंत्री श्री सुदन ढवळीकर यांचो जो हांकां तेंको आसा तो बरे कामा खातीर कारण हांगा सेक्युरिटी कांयच ना। आमी सरकाराक सांगपाक सोदता की हांगा प्रत्येक जंक्शनाचेर 4 पोलीस दवरपाक जाय। हांगा जो एक्सिडंट आज जाला ताचो कारणीभूत हे रस्त्याचे जे व्हडलें काम करता त्या कामाक स्पीड ब्रेकर घालूना कोट्यांनी रुपया मोडल्या मात बारीकसो एक स्पीड ब्रेकर घातिल्लो जाल्यार हो एक्सिडंट जावपा नाशिल्लो। आनी हांगा पुलीस एक दवरपाचो की हांगा मेन म्हणल्यार जंक्शन जाल्लो आसा मोठो आनी जी पार्किंग आसा भितर हेजे पोंदा लोक गाडयो पार्किंग करता ते काडपा जाय आनी पुलीस एक आपलो परमनंट कॉन्स्टेबल हांगा दवरून पार्किंग सुविधा सारकी करपा जाय।
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.